प्रितीच्या भयणी भावांनो, मानेवंत आग्नेलाच्या चवथ्या नोवेनांत वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. मानेवंत आग्नेल भुरग्यापणारूच बोलवंत मिशनार जावंक आवडेता हो चवथ्या नोवेनाचो विशय. मानेवंत आग्नेल ल्हानूच आसतना पवित्र सोबेन जातल्या भोगतीच्या वातावरणांत नेमीत मिसळ जावन पवित्र सोबेच्या मिसावांचो उत्तेजीत साक्षीदार जावंक पावलो. देवाचे येवजणे प्रमाणे दुसऱ्यांक बरो मार्ग दाखोवंक बावतिजमांत भुरग्यांक माकल्यांक. हें करूंक कांय भुरग्यांच्या काळजांनी कुटुंबान नेमीत केल्ल्या मागण्या उद्देशी तशेंच बऱ्या मुल्यांनी विणलोल्या जिविता वरवीं पाद्रीपणाक आनी म्हत्वाची जिविताक देव आपोवणी किर्लूंक येतात. क्रिस्ती आवय बापायन आनी वडिलांनी आपल्या भुरग्यांक मिशनारी आपोवण्याक उक्ती रावंक उर्बा दिवंक आमचे कुटुंब देव आपोवण्याचो मोळो करूंक मिसांव फुडें व्हरूंक मागुया. ह्या मिसाची इंतेसवा बरी भलायकी मागता जोकी फेर्नांदीस नावेली टावन फामिलीक बरी भलायकी आनी आपल्या धंद्याचेर आशिर्वाद मागता लेविन्सन मोरायस गोवा वेल्या टावन बरी भलायकी आनी सुखी जिवीत तशेंच भुरग्यांचें देणें मागता कामिलो आनी जेसिका वाज नावेली टावन दिनवासनेचे मीस भेटयता त्यूस राया टावन दिनवासता आनी एड्रिक आनी एडवर्ड फामिलीक बरी भलायकी मागता फिलोमेना आफोन्सो दे आल्मेदा सान स्तेवांव टावन दिनवासता आनी जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता रिशा रॉड्रिगीस पोंडा टावन दिनवासता आनी वालांका वेलेन्सन आनी वेलेन्साक बरी भलायकी मागता ब्रुनो फेर्नांदीस वार्का टावन जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता स्वीटी आनी श्वेता रॉड्रिगीस वेली टावन एलिसन कार्वालोक बरी भलायकी मागता अनिता कार्वालो पोंडा टावन फामिलीक बरी भलायकी मागता ब्रिटनी सायमन आनी निविया कलांगूट टावन. आयच्या नोवेनाच्या मिसांत वांटो घेवंक आयिल्ले आसात मायना कोरगांव सान फ्रांसीस झेवियर इग्रोजेची फिरगोसकारां आनी तांचो पादविगार पाद्री क्लिफर्ड कास्तेलिनो आनी तशेंच पेना दे फ्रांका आ लेडी ऑफ पेना दे फ्रांका इग्रोजेची फिरगोसकारां आनी तांचो पादविगार पाद्री माथियोस सिक्वेरा आनी तांचे पातकूर फादर मारिया सेल्वम आनी फादर डॉमनीक हाजीर आसात. तांच्या इंतेसवा पासत मागुया. सगळीं उबी रावून यादनिकांक येवकार दिवया. Mai corki kolka zamci doja
आमचो नमस्कार. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, मान्यवंत आग्नेलाच्या 97 पुण्यतिथी तयारेच्या 4थ्या नोवेना दिसाच्या मिसा बलिदानांत वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचो मुख्य विशय मान्यवंत आग्नेल भुरग्यापणारूच बोलवंत मिशनार जावंक आवडेता. मान्यवंत आग्नेल ल्हानूच आसतना पवित्र सोबेन जातल्या भोगतीच्या वाठावरांत न्यायमीत मिसळ जावन पवित्र सोबेच्या मिसावांचो उत्तेजीत साक्षीदार जावंक पावलो. जेजूचो शीस, जेजूचो उपकार भुरग्यापणारूच पवित्र स्नाना वरवीं भुरगीं क्रिस्ताक एकवटात. हो संस्कार घेतना दोवे न्हेसोवणे उदेशी क्रिस्ताक न्हेसून आनी त्या मागीर पेटलोली वात हातान घेतना क्रिस्ताचो उजवाड घेवन भुरग्या आनी क्रिस्ता मदें खोल संबोन रोचून येवन भुरगे मिशनरी जिविताक खान मारता. देवाचे येवजणे पोरमोणे दुसऱ्यांक बरो मार्ग दाखोवंक बावतिजमांत भुरग्यांक मागल्यात. हें करून कांय भुरग्याच्या काळजांनी कुटुंबांत न्यायमीत केल्ल्या मागण्या उदेशी तशेंच बऱ्या मुल्यांनी विणलोल्या जिविता वरवीं पाद्रीपणाक आनी मोटवाशी जिविताक देव आपोवणी किल्लून येतात. क्रिस्ती आवय बापायन आनी वडिलांनी आपल्या भुरग्यांक मिशनरी आपोवण्याक उक्ती रावूंक उर्बा दिवूंक आमचे कुटुंब देव आपोवण्याचो मोळो करून मिसांव फुडें व्हरूंक ह्या मिसा बेटेंत आमी मागुया. ही पवित्र मिसाचे भेट बापाक मानता तसली जावचे खातीर सगळे आमी पातकी म्हूण वळखून घेवन बापाचे काकलुतीक उलो मारुया. आमच्या पातकांची दूख धरून सांगता म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्यांक विचारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान विचारून पांय धरून बरें सोडून हांवें जायते पातकां केलां. अमोचो अपराध अमोचो अपराध ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोठे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून माग. सोर पदवेदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थूया. भोव मोगाळ बापा, सगल्यो आमच्यो बऱ्यो उजण्यो तूं आमच्या मोतीन घालताय आनी तूंच त्यो शाती पावयताय. सगळें सांडून जेजूचो पाटलाव करूंक दादल्यांक तशें उस्तोऱ्यांक तूं आपोवणें दिताय. तांकां तूं सोडवणेचे वाटेन चलय. संवसारी वस्तूंचो त्याग करून दुर्बळ्यांक वेंग मारून आनी कालच्या काळजान आनी विस्वाशीपणान
तुजी आनी आपल्या बाबा भयणीची सेवा करूंक तुज्या सोबा कुरपेन तांकां बोर म्हूण आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वयले वाचप. भुरग्यानो, सोमयाच्या एकवटान तुमच्या आवय बापायक मान दियात. हो तुमचो कायदो. बासावणी लायलोली पयली आज्ञा ही, तुज्या आवय बापायक मान दी. आनी ही आसा बासावणी, अशें तुका बरें जातलें आनी लांब अंग ह्या संवसारान तुका मेळटलें. आवय बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक राग येवचो सोयेक दिवं नाका. सोमयाचे शिकवणे प्रमाणे ताच्यो चुकी दाखोवन आनी बुद्ध दिवन तांकां बरे देखीन वयर काडात. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विस्वाशी. सगळीं म्हणया, दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विस्वाशी. तुवें रोसलाय तें सगळें तुका दिनवासू सर्वेस्परा. तुजे बोग तुजें वंदन करूं, तुजे राजवटकेची महिमा गाजो आनी तुजी पदवी परगट करूं. जबाब, दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विस्वाशी. अशें सगळ्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तुत्वां आनी तुजे राजवटकेची लोकलोकीत महिमा कोलीत जावं. तुजें राज म्हणल्यार सासनाचें राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राज पदवी तोखता. जबाब, दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विस्वाशी. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विस्वाशी. सगल्यो ताच्यो कोरण्यो मोगाच्यो. सकला पडटल्यांक सर्वेस्पर हात दिता. जुलमांक चेपलोल्यांक तो नीट उबी करता. जबाब, दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विस्वाशी. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporat, soy, soy. Soy sorvesporat, soy, soy. Soy sorvesporat, soy sorvesporat. Soy sorvesporat, soy, soy. शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू क्रिस्ताचे महिमेन तुमी भागीदार जावच्याक देवान तुमकां आपयल्यान. Soy sorvesporat, soy, soy. Soy sorvesporat, soy, soy. Soy sorvesporat, soy sorvesporat. Soy sorvesporat, soy, soy. Sorvespor तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमया. जेजून धाकटुल्या भुरग्यांक हात लावचे खातीर लोक ताका ताचे सोशी हाडटालो. शिसांनी ताका खोरायेन परतली. हें पळोवन जेजू चाळवलो आनी ताणें तांकां म्हणलें, सुपुल्ल्या भुरग्यांक म्हजेशी येवंक दियात. तांकां आडाय नाकात, कित्याक सर्गीचें राज तसल्याचेंच. हांव तुमकां खरेंच सांगता, ल्हान भुरग्या परी देवाचें राज मानून घेनात तो तातूंत भितर सोदचो ना. उपरांत ताणें तांकां वेंगेन घेवन
आनी ताचेर आपलो हात धरून तांकां आशिर्वाद दिलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाचे न्हू, आज चिल्ड्रन्स डे म्हणटच सगळ्या भुरग्यांक हांगा आसा तांकां हॅप्पी चिल्ड्रन्स डे. आनी आमकांय सगल्यांक हॅप्पी चिल्ड्रन्स डे, कित्याक आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं. देवाचीं भुरगीं कशीं आमचे भितर तुका म्हजी गरज हो आवंडो वाडोवया. सुपुल्ल्या भुरग्याची ही वागणूक कोणाचे तरी पात येता, कोणाची तरी गरज सोदता, खालतीकायेन वयता, ओळख घेवंक सोदता. असल्या मनात जे तरी आमी सगळीं सरकाराच्यान भितर सोदतलीं. आनी ह्या संवसारांत आसतना आमी बोलवंत परगटणारां मिस्योनारां जावंक पावतलीं. बावतिजमान थावन आमी मिस्योनारां, परगटूंक आमकां धाडलोलीं मनशां आमी, क्रिस्ताचो मोग चाकून वांटूंक आपयलोलीं आमी. आज जेन्ना आमी आमची जबाबदारी वाडलोली कशी ओळखून घेता, आमच्या भुरग्यांक बोलवंत मिस्योनारी जावंक तयार करूंक आमी आमच्या भुरग्याच्या बावतिस्मा दिसाचो उगडास करुया. सुरवातीच्या उतरांनी केला. आमी आमच्या भुरग्याक नांव दिलां. याज्ञिकांत तुमकां विचारलें, तुमी तुमच्या भुरग्याक कितें नांव दितात? तेन्ना तुमी नांव सांगलोलें. नांव सांगप म्हळ्यार जबाबदारी घेवप. देवान सगळें रचलें आनी आदामाक नांव दिवपाक लायलें. कित्याक देवाक जाय आसलें आपले रचनेची निगा आदामान आपणाच्या मना सारकी केली. जेन्ना आमी नांव दिता तेन्ना ही जबाबदारी घेता. आमच्या भुरग्याक भाग्योनपणाक तयार करूंक, आमच्या भुरग्याक परगटणार जावंक तयार करूंक, मिस्योनार जावंक तयार करूंक. मिस्योनार म्हणटना पयशिल्या गांवांत वचप इतलेंच न्हय. मिस्योनार म्हज्यान हांगाच रावून, म्हज्याच देशांत रावून वावरा जाग्यार पर्यंत मिस्योनार जावं येता. देव आपोणी घेवन मेळटा तांकां मिस्योनार जावंक दुसरे आपोणी. पूण सगळ्यांक आमकां मिस्योनार जावंक आपयल्यात. आनी मिस्योनारी पायणे म्हळ्यार आमचें कुटूंब. जरी आमची शेजार सामारी गरजेची आमच्या भावार्थाची वाड जावंक, जितले भाग्यवंत आसात तितली गांवच्या भावार्थाची जाणटीकाय अशी आमी ओळखून घेता. पूण मुळावे आमचें कुटूंब आनी आमच्या कुटुंबानूच ही भाग्यवंतपणाची बी वाडटा. भावार्थाचे बी देव वोमता, भाग्यवंतपणांत आमचें कुटूंब वाडोवंक आदार दितात. आनी आमच्या कुटुंबांत हें पवित्रपण वाडटें जाल्यार भाग्यवंत पावलू आमकां आयज उगडास कोत्ता पयल्या वाचपांत. भुरग्यांनो, तुमचे आवय बापायक आयकात. आनी आवय बापायनो भुरग्यांक समजता ते भाशेन सांगात. कायद्या पासत करूंक नात. कायद्या फाटल्यान सदांच एक मन आसा. कित्याक पासत आमी हें पाळटा आनी कितें हें पाळून आमकां कितें मेळटलें हें समजूंक. आमी आमच्या भुरग्यांक शिडकावंक जाय. आदी आमी म्हणटाले स्पेर द रॉड अँड स्पॉयल द चायल्ड. बोडी दाखयना जाल्यार भुरगो पिड्यार जातलो. आतां नवें मन आयलां आनी तें म्हळ्यार टॉकिंग इज डिपर, बीटिंग इज चीपर. उलोवप भासाभास कोर. बोडी दाखोवप सोंपें, बेगीन काम जाता.
जायते फावटी आमचे लागीं उलोवपाकूच वेळ ना. जायते फावटी आमी आतां न्युक्लियर फॅमिली जाला, तातूंत आमकां आमच्या भुरग्यांक मर्यादीक शिकोवण, मर्यादी वयर शिकोवण दिवंक वेळ ना. आमच्या भुरग्यांक दोतोन संदेशकाराच्या हातांत सोडल्या. आमच्या भुरग्याची आकाडणी पर्यंत करूंक भावार्थाचे वाटेन सोडूच दुसरी पासून आकाडणी आमचे लागींच आज आगोड जाता. आज हो आयचो सेवादोर म्हाका उगडास कोत्ता. आमी आमची जबाबदारी ओळखून घेवंक, उलोवपांत समजिकायेन घेवन उलोवप हातूंत जायतें बरेपण आसा. बरे भाशेन सांगल्यारूय भुरगें समजोंकूय शकता. मारयेची देख घेवया. जेजू देव मंदिरांत सांडलो तेन्ना उत्सामोड जावं येता आसलें, रागान भरूं येता आसलें. जेजू मेळ्ळा तेन्ना जायतें कितें म्हणूं येता आसलें, पूण मारिया इतलेंच म्हणटा, तुजो बापूय आनी हांव तुजे सोदीक पावल्या. आनी जेजू ताका सांगता, तुमकां खबर नासली हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय आसलें म्हणून. दिवप आनी घेवप आसा. मारयेन आपूण सगळें जाणो म्हूण रावूंक ना. जरी तिका दिसलें की आपणाच्या पुतान चूक केल्या, आमकां जायनासतना रावला, त्रास दिल्यात, पण आमकां सगळ्याच भिरांकुडीन घाल्यात, चिंतनांनी बोल्ल्यांत, पूण मारिया उक्ती रावता आयकूंक. आमच्या भुरग्याची बरी वाड जातली जाल्यार आमी तांकां आयकूंची गरज आसा. आनी आयकता तेन्ना तांचे भितर एक आत्मविश्वास वाडटा. तांचेंच वर्तेपण ती ओळखूंक पावतात. दुसरे सुवातेर कुटुंब एक भावार्थाचें मिशनरी पायणें जातलें जाल्यार आवय बापायचें जिवीत एकदम गरजेचें. आवय बापूय उलयतात आनी शेजारी आनी भुरगीं आयकतात, तसली गज जाली जाल्यार घोडेक ह्या भुरग्याक मिशनार जावंक घोडेक ताकद मेळची ना. घोडेक तो धर्माची जायती ओळख घेत, ताका जायती उर्बा आसत, पूण घोडेक काळजीदारपण ना जायत. म्हाकाय एक लोक मानून घेवचे ना काय असली भिरांत येवंक शकता. जाणार म्हणटाले की जेन्ना आवय बापूय एकामेकाक मान दिता, एकामेका चोरें एकामेकाचें बरेपण उलयता आपल्या भुरग्या सोबें, भुरग्याचो विस्वास आत्मविस्वास वाडटा, बरे भाशेन समाजांत जियोंक शिकता. नसलीं भुरगीं समाजांत महान जावंक पावतात. बेस्ट गिफ्ट एनी पेरंट कॅन गिव टू देयर चिल्ड्रन इज a healthy living among themselves, respectful living among themselves. एकामेकाचें वर्तेपण. आनी हे बाबतींत आमी जियेलीं जाल्यार उदीक जायतें बरें जावंक जाता. आनी तिसरे सुवातेर हाच्या शिव वर्तमानांत भुरग्यांक जेजूशी हाडटालीं. आनी आज तुमी भुरग्यांक घेवन हांगा आयल्यात. हॉलिडे आसा म्हूण न्हय, पिकनीक आसा म्हूण न्हय, देवाची ओळख घेवंक. जो देवाच्या काळार बापूय भुरग्यांक घेवन धर्मीक रितींनी वांटून घेवंक येताले, तांची आत्मीकताय वाडोवंक हाडटाले आनी तांकां देवाक भेटोवंक हाडटाले. आमी आयज भुरग्यांक घेवंक आयल्या जाल्यार मान्यवंत पादाग्न्याचे विणवणेंत आमचीं भुरगीं देवाचे आशिर्वाद घेवंक तयार जावंक, आमचीं भुरगीं आशिर्वादाचीं भुरगीं जावंक, आमचीं भुरगीं मिशनार जावंक. मान्यवंत आग्नेल आपल्या भुरग्यापणार आपल्या आवय बापायक आयकतालो, तांचे लागीं भासाभास करतालो, तांचे लागीं शिकतालो आनी ताका शेजारचीं भावा भयणां आपल्या भुरग्यांक दाखोवन म्हणटालीं
आग्नेलाक पळयात. कांय बरो भाशेन तो वाडटा, कांय बरे भाशेन ताची वागणूक मान्यवंत आग्नेल सुपुल्लो कसो आपल्या घरांत सरभोंवतणच्या भुरग्यांक एकठांय करून ब्रेस्ताचो आनी आयताचो तांकां दोतोन शिकयतालो हें ताणें ताच्या आवय कडल्यान शिकलेलो. आयताचो मिसाक वचून चितान वांटो मिसान वांटो घेवन सेरमाव आयकून शेजारच्या भुरग्यांक एकठांय करून तांकां तो सेरमाव दितालो. उर्बेन तो इतलें कोत्तालो की एक दीस तांच्या घरान खंय एक पादिगार पावून सरलो आनी ताचो सेरमाव आयकून तो ताणें सकाळच्या दिसा मिसाचे भेटेन आयकलेलो. तो आयकून ताणें अशें म्हणलें, आग्नेल म्हजो एक दीस बोलवंत परगोटणार जातलो आनी एक भाग्यवंत पाद्री जातलो. ह्या भाग्यवंत पाद्री सांताचो मान मेळूंक आमी विनंती करूंक हांगा एकठांय जाल्या आनी ताचे विनंतीन आमकां जायतें बरेंपण मेळटलेंच. आमच्या कुटुंबानूय आमकां बरेंपण मेळूंक आमचीं भुरगीं भाग्यवंतपणाचे पावणे चडूंक आमची जिविताची देख ताका आदार जावं. आमच्या घरांत आमच्या मागण्यांक वेळ करुया, जावं खासगी मागणें करून आमच्या भुरग्यांक शिकोवया. भितर घरांत भायर सोदतना जेवणा आदी जेवणा उपरांत तेर्साचे मागणें करून ह्या साद्या वस्तून उपायांतल्यान आमी जेजूचे परगोटणार जावंक तयार जावया. जेजूच्या काळार बापूय तांकां भुरग्यांक घेवन जेजूशी आयली. ते दुसरे कडेन राबायशी वेताले. ते भाशेन आमी आमच्या भुरग्यांक पवित्र सभेच्या वेगवेगळ्या कार्यावळींनी वांटो घेवंक तयार करुया. थंय तांणी क्रिस्ती तत्वां उदीक निहाळूंक शिकूंक क्रिस्ती तत्वां आमी आमच्या घरांत तांकां शिकोवया. देवाच्या उतराचो मोग तांच्या काळजांत घालुया. आमचे सेलफोन जायते चलतात. इल्लोसो एक दीस सुमाराक एक दीस तरी हॉलिडे दिवं येता, 2 वरांक तरी आमच्या मोबायलाक, आनी तेन्ना आमच्या घरांत बसून एकामेकाची खबर घेवं येता. जायते फावटी आमी फकत आवाज आयकता, तांकां आमी खरें म्हळ्यार कान मन घेवन आयकना. इंग्लीश भाशेन 2 उतरां आसात आयकप, लिसनींग आनी हियरींग. लिसनींग म्हणटा तें आमी न्हयच फकत आवाज आयकता, उतरां आयकता, बगत ताचे आख्खे ताचे भितर कितें घडटा, दूख कसलें आसा, खुशालकाय कसली आसा ती पळयता. असल्याक आमी आमच्या कुटुंबान वेळ करुया आनी असल्या वागणुकेंतल्यान आमी वाडलोलीं आमच्या भुरग्यांक भाग्यवंत जावंक आदार दिवया. दोमदूताच्या इतिहासांत आमकां उगडास करता की तुमी तुमच्या भुरग्यांक म्हजे कायदे शिकोयात. हो हुकूम देवाचो आमी तो पाळुया. खालतिकाय आमच्या जिवितांत आपणावून देवाचो आदार सोदूंक आनी आमच्या भुरग्यांक देवाच्या आदाराक उलो करूंक शिकोवया आनी तांकां देव आपयता तेन्ना भाग्यवंत मनीस जावंक, देव आपयता याज्ञीक म्हत्वाची जिविताक भितर सरूंक मिशनार जावंक तांकां उदारपडी धाडुया. दर एकले आमी देवाचे चलते भोंवते पवित्र पुस्तक जावंक, चालते भोंवते मिशनार जावंक, आमच्या वावरा जाग्यार आमच्या घरांत आमचे सरभोंवतणी जावंक ह्या मिसाचे भेटेन देवाची कृपा मागून घेवया. उबे रावया. आमच्यो कालत्यो गरजो सर्गेच्या बापाक उबारुया. आमच्या पाप साहेबान गवळी बापांनी याज्ञिकांनी आनी मोटवाशांनी आपल्या काळेचे ल्हान भुरग्या सारकें नितळ आनी पवित्र धरूंक आनी हे वरवीं ते आमच्या सुमयाच्या मोगाचो परचोळ आपल्या जिविता वरवीं आपले परजे थंय पावूंक
तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्या हातान घाल्ले परजेची सेवा करतना भुरग्यां सवय खेरीज हुस्को दाखोवंक आनी वेगळोचार करिनासतना शिकोवपाचे सवलती सगळ्या भुरग्यांक एक सारक्यो दिवंक तांकां पवित्र आत्म्याची शक्ती मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. अनाथ भुरग्यांक ताचो सांबाळ करतल्यांनी फावो तो मोग दिवं आनी गरीब भुरग्यांक फावो तें जेवण खाण आनी शिकोवप फावो जावं बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमी आमचेच पासत मागुया. आमी आमच्या भुरग्यांक व्हडलीं सपनां सपनवंक सांगात दितना साद्या चालत्या जिविताचो वावराचो आनी पेल्याचो मोग तांच्या काळजान घालूंक आनी क्रिस्ती तत्वां वरवीं तांकां वाडोवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या भुरग्यांनी देवाचो ताळो आयकून देव आपणाक उदार मनान आनी काळजान स्विकारूंक आमी मागुया. तेच परी आमच्या सगळ्या शिमेस्तारांनी संवसारी बुलण्यांक पूर्ण तरेन पाठ करूंक आपली आकारणी सुफळायन करूंक पावूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. भोव दयाळ बापा, बावार्थान आमच्यो गरजो आमच्या आवडे आमी तुज्या मुखार दवरल्यात आनी खंय जायती मागणी आमच्या काळजा मनांत आसात. तुका सगलें तावें बापा. मान्यवंत आग्नेलाचे मजतीन हांगासराचेर आसल्या आमच्या जण एकल्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. करीत भाशेन आमच्या भुरग्यांचेर आनी तरणाट्यांचेर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. म्हज्या भयणी बाबांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण म्हाका. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन. पवित्र बापा, मोठभाशे जिविताक तुवें आपोवणें दिलां तें आमच्या बाबा भयणीक ह्या बलिदाना वरवीं पवित्र कर. आपणें केल्ल्या आंगवण्यांक ती विस्वाशी रावूं आनी तुजी मोहिमेवन देवा सगल्या काळजान सेवा करूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं.
आमची कालसां उबारूया आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासूया उयवोचे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सौर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सौर काळी आनी सौर तां जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूळ तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा प्रितुमेर तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळोली तुजी पोरसां स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या सोंतां भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Pavartaco good porgotuja. Sumia Jesu, amio undokata. Anieta, shitle pieta. Title pauti, tu voi povan Jesu. Ami tuce moron बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समोर पिता
तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आनी सिमियांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणांचो बरो वाचून धरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टाकोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परसोलीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांगवार मारये देवाची माई सांगाती तिचे पती भाग्यवन चुसे भाग्यवन धर्म दोतां आनी सर्व कळे तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आयज भुरग्यांक भेटयलेलो दीस म्हणटोच केरीत भाशेन जेजून शिंकलेल्या मागण्यांतल्यान जण एकल्या भुरग्या पासत मागुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारी पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो वशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धोरण दोतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दी. देवाचे शरीर संसाराचे पाप खातीर आमची काकलूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप खातीर आमची काकलूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप खातीर आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. म्हाका भावना पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
संतोषान सगळी तुका वाकणटा आमचे मोदे राव जेसू म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगा तेगा जाणां मोदे खरेंच सांगता म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगा तेगा जाणां मोदे खरेंच सांगता तुझे रोपियो तुझे मान बरो आमी एक जाता आमचे मोदे राव जेसू म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगा तेगा जाणां मोदे खरेंच सांगता म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगा तेगा जाणां मोदे खरेंच सांगता दिसान दिसांनी आमची वाट चलता संतोष खोश भोगता तुझे सांगाती आमचे मोदे राव जेसू म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगा तेगा जाणां मोदे खरेंच सांगता म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगा तेगा जाणां मोदे खरेंच सांगता जेन्ना मन येतले आमकां कोण दितले हुस्कोन दिवन आमकां सांबाळ बरवाशा आमचे मोदे राव जेसू म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगा तेगा जाणां मोदे खरेंच सांगता म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगा तेगा जाणां मोदे खरेंच सांगता जेजू आमच्या काळजान आयिल्लो आसा एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया काळजान आयिल्ल्या जेजूक आमी दिन वाचुया कितें भशेन आमच्या भुरग्यां सवे मोगान आनी आमी भुरगीं आवय बापाय सवे मोगान जिवीत जिवंक जेजू लागीं मागुया प्रार्थना सर्वेस्पर आमच्या बापा तुज्या पुतां तुवां तुज्या मोगान तूं एकवटायताय आनी शिबिताच्या एका चोंड्यान तांकां वांटो दिताय आपणाक विसरून आनी एकामेकाक मनान लेखून एका मनाची आनी उदार काळजाची तीं जावं आपल्या प्रिती मोगाच्या कोरण्यांनी पेल्याच्या गोरसांक तीं पावूं आनी आपले देखी बरीत चालीन सगल्या सुवातांनी जेजू क्रिस्ताक ती साक्षी दिवं क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. बसूया आनीक एक पावल इश्टानो तुमकां सगल्यांक
मागीर मोगाचो येवकार ह्या पिलाच्या दोंगरार तुमकां इतल्या जाणांक पळोवन आमी खुशाल आनी आमची मागणी ह्या पवित्र जाग्यार तुमी आसतना इश्टानो देवान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावर धंद्याचेर किरीत आशिर्वाद घालचो आयज तुमकां आमी दिनवासतना किरीत भाशेन प्रवचन देवाची उतराची मोडणी करतल्या आमच्या सेंट फ्रांसीस झेवियर इगोर्जेच्या पादविकाराक आनी आमचो इश्ट फादर क्लिफर्ड कास्तेलिनांक कारजंतान दिनवासता आपले फिरगोजकारांक रोमार कशी घेवन आयिल्लो आसा तुमकां आमी दिनवासता तशेंच आमचे मदें फादर आग्नेल डायस आसा दावोलीचो सेंट जोसेफ चॅपलाचो कोपेलांव नावेली ताकाय काळजांतान देव बरें करूं म्हणटाना ताचे सांगा ताका आयिल्ल्या लोकांकूय काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आमच्या ऑलरेडी ओपेना ते फ्रांस ब्रिटनाचे पादविकार फादर मॅथ्यू सिक्वेरा म्हजो खासगी इश्ट काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आपल्या फिरगोजकारांक घेवन रोमार कशी आयिल्लो आसा तशीच आमचे मदें नाशिनॉलाची बाबा भयणां आसात रोमार कशी आयिल्लीं आसात तुमकांय आमचो येवकार आनी काळजांतान दिनवास आमचे मदें आयज ब्रिटनाची गायनाचो पंगड आसा बरी भाशेन गायन करून आमकां सगल्यांक आदार दिलो ह्या मागण्याच्या वातावरणांत आनिकूय मागणें करूंक तुमकां सगल्यांक गायन करतल्यांक वाजयतल्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा मोगाड इश्टनो तुमचे किरीत इंतेसांवा पासत मिसा तुमच्यान ऑफिसान दिवंक येता आमच्या पिलार संस्थेची एक मासीक फादर आग्नेलोस कॉल आनी सातोडे वावराड्यांचो इश्ट उजवाडाक येता आनी हातूंत आनी किरीत भाशेन आमच्यो मिसांवांचो वावर आनी तरणाट्यांक मार्गदर्शन आमी शापतात तुमी आमच्या ऑफिसान वचून ती सबस्क्रायब करची म्हणून आमची मागणी आमचे पिलाचे संस्थेंत पाद्री जातल्या भुरग्यांक आदार दिवंक कितें भाशेन दुडवाचो आदार दिवंक कोणूय सोदता जाल्यार आमचे बसीस डेस्क ऑफिसांत वचून मेवची मोगाळ इश्टनो मानेवंत आग्नेला वरवीं जायते बरेपण जायतो आशिर्वाद जायत्या जाणांनी अणभवलेलो आसा जरी तर तुमी देवाचो आशिर्वाद मानेवंत आग्नेलाच्या मागण्यांतल्यान अणभवलेलो आसा आमची मागणी आमच्या ऑफिसांत येवन कळोवची दुयेंत आसतना तुमचे रिपोर्ट्स एक्सरे पेकोवणी मेवले उपरांत ते रिपोर्ट्स एक्सरे हाडून आमकां दिल्यार अदीक बरें जातलें मोगाड इश्टनो आमच्या सेमिनारीच्या हॉलांत आमी पिलार मिशन एक्झिबिशन घातलेलें आसा आनी कितें भाशेन पिलारच्या मिशनरी वावराचो थंय आमी दाखोड दिल्लो आसा जंय जंय पिलारचे मिशनर वावुरतात आमच्या भारतांत त्यो त्यो वस्तू आमी घातलेल्यो आसा आमची कालती मागणी इश्टनो तुमी थंय वचून आमच्या भारताची परंपरा आमच्या भारताची संस्कृताय तुमी अणभवची कित्याक जायते फावटी आमच्या भारताची चड गजाल आमच्या दोन प्रांताची आनी दोन प्रांताची म्हणल्यार गोंयची नगर हवेलीची आनी दामावची आमी संस्कृताय नकळो आनी हाकाच लागून जायते फावटी आमी जायते उलयता जायते व्हिडियो सर्क्युलेट जातात कांय दीस फाटीं आमचो आदारी बिस्म साहेब आमी एक गार्लंड घातलेलो आमच्या पंजाबची परंपरा प्रमाणे संस्कृताय प्रमाणे जायत्या जाणांनी व्हिडियो करून आमच्या आदारी बिस्म साहेबाचे विरोध उलयले इश्टनो आमची संस्कृताय भारताची आमी थंय घातलेली आसा आमची मागणी थंय तुमी वचून आमची संस्कृताय अणभवची मोगाड इश्टनो अंडरस्टँडींग वॉट वी सेलिब्रेट जे आमी समारंभता हें समजूंक एक बूक भायर सरलेलो आसा आमच्या पुस्तक शाळांत आसा तो तुमी तो वचून घेवचो हे आमच्या पेंडलाक इश्टनो तुमी जायत्या जाणांक आदार दिल्लो आसा हे पेंडल घालूंक तुमकां आमी केरीत दिनवासता आनीकूय जायतो कोर्स आसा कोणूय उदार काळजान उदार मनान आमकां आदार दिवंक सोदता आमच्या ऑफिसांत वचून दिवचो फाल्यां 15 सकाळचे 10:30 मीस आमी केरीत भाशेन आमच्या
पिडेवंत आवय बापायक जाणट्यांक पिडेवंत लोकांक भेटयलोले आसा आनी हे मिसाक इश्टानो आमी ह्या 10:30 मिसाक की आमच्या जाणट्यांक पिडेवंतांक आमी कुमसार करतले मीस भेटयतले पवित्रतेल्यान मागतले आमची मागणी इश्टानो तुमच्या कुटुंबांनी जाणटी आसात तांकां हाडात हांव जायती फावटी फिरगोजांनी वेताना जाणटी म्हाका विचारतात बाबा तूं खंयचो आनी पिलारचो म्हणले उपरांत म्हणटात ती बाबा तोरणे पिलार आमी येतालीं रे पिलार आतां जायना तुमी ब्रेस्तारा दिसाक मागणें कोत्तात तेन्ना आमचोय उगडास करात हो इश्टानो जाणट्याचो उगडास करून फाल्यांचो दीस 10:30 मीस आमी किरीत भाशेन तांकां भेटयलोले आसा तुमकां किरीत मागणें तांकां हाडात तशेंच फाल्यांच्या दिसाक रातचे वेळार 9:30 रातचे ते सकाळीं 5 पर्यंत नायट विजील आसा आनी हे नायट विजील आमी किरीत भाशेन मानेवत आग्नेलाक सांताचो मान मेळूंक आमी मागतले आनी हे नायट विजील फादर पेद्रू कोस्ता आनी ताचो पंगड कोनसुवाचो हे चलयतले आमी मागता तुमच्या थंय इश्टानो येवन ह्या नायट विजिलांत भाग घेवचे मोगाळ इश्टानो बांबोली गोवा मेडिकल कॉलेजींतले ब्लड बँक हाचे सहकारान कॅरिंग सोल्स गोवा ही संघटना नोव्हेंबराचे 18 सकाळीं 9 ते 12 वरां पर्यंत ब्लड डोनेशन कॅम्प आमच्या मिशन सेमिनारींत आसतले जांकां आपले रगत दिवपाची खोशी ताणें आपले आदले राती 6 वरां आदी न्हिदोंक जाय ना तो रगत दिवचें न्हय रगत दितेल्यांची पिराय 18 ते 60 वर्सां पर्यंत रगत दिवंक येवचे आदी 2 वरां पयलीं बरोसो नस्तो ब्रेकफास्ट करून येवचे मोगाळ इश्टानो रक्तदान म्हणल्यार गरजेवंतांक एक देणें रक्तदान म्हणल्यार गरजेवंतांक जिवीत आमी तुमचे लागीं मागता गोठ्ठा तांणी ह्या ब्लड डोनेशन कॅम्पांत भाग घेवचे दुसऱ्यांकूय कळोवचें तुमच्या वॉट्सॅप ग्रुपाचेर सर्क्युलेट करचें आमी जायते फावटी वॉट्सॅप ग्रुपाचेर नाका जाल्ल्यो वस्तू सर्क्युलेट करतात हे रक्तदान सर्क्युलेट करत इश्टानो जायते जाणांक तुमचे वरवीं बरेपण आशिर्वाद जिवीत मेळटले मोगाळ इश्टानो मानेवत आग्नेला वरवीं जायत्या जाणांनी बरेपण अणभवलेलें आसा आयज सिंपल आनी राहुल दाबोली वास्कोतान अशें सांगूंक लायता जेन्ना 2023 वर्साक हांव दुसरे फावटी गर्भेसपणाच्या बेसार आसलीं तेन्ना दोतोरान म्हाका कळयलें की म्हज्या गर्भांत उदक चड आसलें ते खातीर कुसव्यांत आसलोलें गर्भ संकश्टांत आसलो आनी भुरगे गोडेक वाचूंक पावचें ना हांव एकदम निराशी जालें आनी त्या आकांताचे वेळार हांवें मानिवंत आग्नेलाक उलो मारलो म्हाका जल्माक येवचें आसा त्या भुरग्याक वाचूय म्हूण मानिवंत आग्नेलान म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हाका एक सोबीत सुंदर बाय जालें जिरूल बाय जावचे आदीं म्हाका ओरचोऱ्यांनी कोश्टांनी दीस हारचे पडले पूण देवाचो आशिर्वाद हांवें अणभवलो हांव मानिवंत आग्नेलाक दिनवासता आनी विघ्नूत सांताचो मान ताका मेळो म्हूण मागता हो इश्टानो बावार्थान केलेलें मागणें आनी बावार्थान केलेलें मागणें देव जेरूल आयकता तुज्या जिवितांत दूख आसा कोश्ट आसा प्रश्न आसा दुयेंसां आसात भियेनाकात तुमचो बावार्थ जागोयात तुमच्या बावार्थांतल्यान तुमकां तारण मेळटलें जेजून आमकां सांगलेलें आसा ह्याच कारणाक लागून इश्टानो ह्याच बावार्थान ही आमची सगळीं इंतेसांवां मानिवंत आग्नेलाच्या मजतीन बापाच्या हातान घालुया आनी आमची पासत मागतना इश्टानो जायत्या जाणांनी तांच्याय गरजां पासत मागूंक लायलेले आसा तांचोय उगडास करुया ह्या दिसांनी आमी केरीत भाशेन मानिवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळोवंक मागतात तर इश्टानो ही सगळीं इंतेसांवां हे सगळे आमचे आवंडे एकठांय करून आमी सगळीं उबी रावया
आनी मागणेंत आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. उपकार मेळूंक मागणे. सोर पदवीदार देवा, आमच्या सोर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मोनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलोल्या सेवका उदेशी ओरचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानियोंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानियोंत आग्नेलाच्या बागेवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मानियोंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या उनोद बरी जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज बावार्थान उबार. एक कुणाकोशी फावो कोर म्हूण विनयता. मानियोंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे. उगुणीत काकुच्या देवा, सोडपोट पडून तुज्या पांयां सरशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानियोंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कोर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. पिडेवंताचेर मागणे गीत सोमतूच इगोर्जेन जातले. आमी मागता 5-15 मिसाक आयिल्ल्या लोकां लागीं मातशे भायल्यानूच रावची. हो 4 वरांच्या मिसाचो लोक भायर वयतूच तुमी भितर सरची म्हणून आमी तुमकां तुमचे लागीं मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Shit.